राजकीय पक्षांचे फुडारी आणि केंद्रीय मंत्र्यांच्या गोंय दौऱ्याक लागून कडक पुलीस बंदोबस्त दवरला। चडशे पुलीस व्हीआयपींचे सेवेत आसात। जंक्शन आणि टिट्यांचेर पुलीस नाशिल्ल्यान जायते कडेन येरादारी आडकून पडिल्ल्याचे देखावे पळोवपाक मेळटात। काल राती कडेन नावेले जंक्शनाचेरूय अशीच परिस्थिती निर्माण जाल्ली। विधानसभेची वेंचणूक लागीं पावल्या देखून राजकीय पक्षांचे राष्ट्रीय फुडारी आणि केंद्रीय मंत्र्यांनी आपलो मोर्चा गोंया कडेन वळयला। फाटल्या एका म्हयन्यासावन ह्या ना त्या पक्षाचो राष्ट्रीय फुडारी नाजाल्यार मंत्री गोंय भोंवडेर आसाच। ह्या व्हीआयपी आणि व्हीव्हीआयपी लोकांक लागून सर्वसामान्य मनशांचे मात हाल जावपाक लागल्यात। पळयात हे जे आसा हे नावेलीचे जंक्शन आसा आणि हांगा 4 रोड आसात। आज तुम्ही पळयतात ट्रॅफिक इतली जाम जाले कडेन आसा की स्वता लोक जे नावेलीचे आसात हे हांगा येवन ट्रॅफिक मॅनेज करतात आणि आमगेले जे गोवा पुलीस आसा या ट्रॅफिक सेल या पुलीस स्टेशनाचे जे पुलीस आसात ते मिनिस्टरांक एमएलएक हे प्रोटेक्शन दिवपाक या तांकां खंय तरी सेक्युरिटी दिवपाक हांगा रावल्यात आणि हांगा लोकांनी इतले हाल जाले कडेन आसात। लास्ट लोकां हांगा रस्त्यार येवचे पडले की ट्रॅफिक मॅनेज करपाक। हेचे खातीर आमी मागतात की हे जे मिनिस्टर सेंटर मिनिस्टर या सीएम हे जे येतात हे फक्त हांगा लोकांक त्रास करपाक येतात हे आतां फाटल्यान दिश्टी पडटा। हांगा एक्चुअली ट्रॅफिक पुलीस आसताले पूण आतां ना, कित्याक हांगा जायतीचे बरे बरे सीएम येले कडेन आसात, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर इंडियेचे येले कडेन आसात, दिल्लीचो सीएम येले कडेन, अशें करून जायतीचे मानेस आसात ते हांगा येले कडेन आसात आनी हेजो परिणाम आज हांगा लोक भोगतात। हांगा पुलीस सगळी तांकां राखपाक आनी हांगा ट्रॅफिकेक राखपाक कोण आसा? आज तुमी जे फाटल्या आमच्या फाटल्यान तुमी पळयात कितले त्रास पडल्या ते लोक कशे येवन मॅनेज करता ते, तरी पूण हेंच्यान कंट्रोल करपाक जायना कित्याक ही हायवे आसा आनी हायवे आसल्या कारणान हांगा खूब त्रास जातात। म्हणून लोक मागतात बेगीच्या बेगीन हांगा पुलीस दवरचे न्हू, हे जे कोण येतात तांकां सेक्युरिटी दिवपाक दवरचे तुमी आसात, आमची लोकां खातीर आसा, लोकां सेक्युरिटी दवरची तांकां दवरपाची न्हू अशें लोक सांगतात। गोवा 360 खातीर नावेल साकून रमेश नायक रावत।